स्वयंपूर्ण गोय 2.0च्या अंतर्गत कृषी खात्यान नावेलीच्या शेतकारां खातीर व्हर्च्युअल जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली। नावेली पंचायतीन जाल्ल्या कार्यावळीत सरकारी योजनेचे आनी शेतकी कार्यावळीचे महत्व पटोवन दिले। शेतकी मंत्री रवी नाईक आनी शेतकी खात्याचो संचालक आनी व्हर्च्युअल पद्दतीन शेतकारांकडेन उलोवप केले। पयलीं सुवाते गोंय सरकार दिनवासता कितें स्वपूर्ण गोंय प्रोग्राम कोत्तो मुखार वयर म्हूण आनी जाता तितू गोंया सेल्फ सफिशियंट करपाक ट्राय करता म्हूण। फर्स्ट ऑफ ऑल आज ते टॉक दिले, इट वॉज अ वर्च्युअल टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी सारकी नासली आनी फार्मर्सां ते समजो येयलें ना कितें तें। सो टॉक जातरी फार्मर्सांगे जायत्यो डिफिकल्टीज आहली। सो ते आमकां ते पोत्ते एक्सप्रेस करपाक मेळना। सो जायत्यो स्कीम बी हे केले, बट त्यो स्कीम इम्प्लिमेंट करपाक डॉक्युमेंटेशन बी जायत आसता, मागीर तेंक डिफिकल्टी आसता कोणा अप्रोच जावची आनी तेंको एक डॉक्युमेंट तेंको जायतीं क्वेश्चन आहली, ती क्वेश्चनां आमी आन्सर दिवपाक शिकलो नाय तेंकां। सो आय वूड रिक्वेस्ट द गव्हर्मेंट तुमगे ऑफिशियल्स पर्सनली पंचायतीन धाडून ती आमगे प्रॉब्लेम्स आहा फार्मर्सांगे आहाय ती सॉर्ट आउट करून फार्मर्सां हेल्प करची म्हणून। आता आमचे तेलावली पंचायत नेबरिंग पंचायत तांकां नेट कनेक्टिविटी नावेली पंचायतान दिल्या आनी वेता थंयसर हे पंचायतान नेट कनेक्टिविटी मेळना। जे कोणी टावर घालूंक सोदता थंयसर ओपोज करता लोकांक खबर ना रेडिएशन चड खंयचें जाता तें। आमी हे हितून 5 वर्सां इतली रिसर्च केली, चडान चड रेडिएशन जाता वो आमी मोबायल फोन आमच्या हातीन घेवन भोंवता हितून। जेन्ना आमकां रेंज मेळना तेन्ना हेचे हाय रेडिएशन जाता, मोबायल गरम जावन येता। टावराचे तितले रेडिएशन जायना। आमच्या सुद्धा नावेली पंचायतार टावर आहा, केन्ना ताजे तर फ्रिक्वेन्सी हाय आहा न्हू, आमी चेक करता। आमचे भितर रेडिएशन मिटर दवरलो आहा वो आमी ताका नोटिफाय करता, जे टावर कंपनी आहा हेजे रेडिएशन हाय जाला। रेडिएशन केन्ना हाय जाता, जेन्ना टावराचे फ्रिक्वेन्सी हाय जाता, ती तेंचे सेटिंग केल्ले आसता, ती सोंपेपणी हाय करूंक मेळना। सो जरी तर सौर भोंवतणी नेटवर्क तर सारखे आहा, रेडिएशन टावराचे व्हडले कांयच जायना, मेन रेडिएशन हेजे जाता। आनी हे आयज पडे व्हिज्युअल हे दवरल्या मिटींग म्हाका दिसता चड शेतकारां कडेन पावचे ना। कित्याक आमचे चडशे शेतकार जे आहा न्हू ऑलरेडी आता शेतान गेले सकाळी 8 उठून आनी त्या शेतान ते टच स्क्रीन वेबएक्स मिटींगेचे मोबायल यूज करपाक शकच ना। म्हाका दिसता ह्यो मिटींग्यो शेतांत येवन जावंक जाय, एका वाड्यान झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान एका वाड्यान वचोंक जाय, जाता तितले त्या शेतकारां मेळोवन करूंक जाय आनी शेतांत एकठांय जावंक जाय। जेन्ना आमी शेत रोयता तेन्ना सगळे शेताक मेरे बसून आमी पेज जेवता, शीत जेवता, ते भाशेन मिटींग्यो जावंक जाय। शेतांत आसलेल्या शेतकारांक घेवन तुवें ऑन द स्पॉट एट द सायट, अरे शेतकारांक आयज आता आमच्या दोगूय जाण शेतकार येयल्या, बाकीच्या शेतांत आहा, दे आर जस्ट प्रिपेरिंग देयर लँड फॉर प्री मान्सून। हॉर्टिकल्चर मिसांगो आनी चिटकी मिटकी रोयिल्ली ती झाडां उठान ते साफ करता। ऑन द स्पॉट आयज येयल्या हांव दाखोवंक शकता, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोण येयलो जाल्यार हांव दाखोवंक शकता। सो म्हाका इतलेच म्हणणे आहा, एज अ रेप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ नावेली एग्रीकल्चर फार्मर्स हे नावापुटी करचे न्हू, ते डेमो एकदम बरें ऑन द स्पॉट करचे। हे सीएमान केलां बरें, पण आयज एक चर्चा तो करतलो, सीएमान सगळे कडेन वचपाक शकना। पूण हेच्या नंतर जितले झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर आहा हेका एक होमवर्क दिवचे, प्रत्येक वाठारांत वच आनी रिपोर्ट विथीन 15 days सबमिट कर।